नील फुटाडो आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी मीस पेटयता डेक्स्टर आनी ताची फामील. त्या सुकिल्ल्या भुरग्या पासत मागुया देवान ताचेर आशिर्वाद घालून. देवा कारकां दिवन मीस पेटयता कामिलो आनी दिग्ना मास्करेनस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोट तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो दिवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन दोगसाणेर मागुया. काल दोगां आमची फिर्गोजींतलीं रोजालीन आनी दामासियाना ह्या संवसारांत अंतरली. देवान तांकां सासणाचें सूख आनी शांती दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंतवाद उरये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सरस्परा आमच्या बाबा, निर्मळ काळजाचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगडाय ना जावच्याक तूंच ते कोणवाळायेन पोखतून दिताय. तुवें आमकां सोडयलें तर स्वताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक पयलींच तूं आमकां निर्मिना. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचो. जुदयाक धांवन कांय मनीस येवन बाबांक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशा कडेन पावलो आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो. आनी पावलो आनी बार्नाबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुसलाक वचून ह्या थोंड्या विशीं दोन दुतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फारिसेंतल्या आनी सामारियांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी बाबार्थांक बँक मारली ते सांगीत गेले. आनी ही खबर सगल्या भावा भयणांनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुसलाक पावले तेन्ना पवित्र सभेन दोन दुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलो आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केलें तितल्यांची खबर तांकां सांगली. पूण फारिसांवांच्या कोंबड्यांतल्या कांय बाबार्थ्यांनी अशी आडखळ हाडली. तांची सुनोत करूंक जाय आनी मोइजेसाची सबूत तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक दोन दूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया.
परतून एकदा म्हणूया. सर्वेश्वराच्या घरा वचूया. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटूच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसलेम, तुज्या दारवट्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. मजबूत एकेच बांदावळीचे अशें बांदून काडला आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुडां चडून येतात सर्वेस्पराची कुडां ती. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यांत मनसुबेच्यो सोदरूक, दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदरूक. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचूया. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, म्हजें सवें रावात, हांवूय तुमचे सवें रावतां. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शूभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, हांव खरी दाक वेळ आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंटता. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोळ जाल्यात. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावतां. फांटो दाक वेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हांव दाक वेळ, तुमी फांटे. जो म्हजें सवें रिगून रावता आनी जाचें सवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेक तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सवें रावत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचें, ही म्हज्या बापायची खोशी. जेजू क्रिस्ताचें शूभ वर्तमान. मुगाल भयणी भावांनो, कांय फावटी आमकां दिसूंक येता एक व्हडलें झाड हिरवें पानांनी भरलेलें आनी अवचितूच हो व्हडलो रूख मळोन वेता. तेन्ना आमकां गुमून येता की भितरल्यान तें सगळें पलकें आसलें म्हणून. असल्या झाडांक एक कीड लागता, रोंटो आमी ताका म्हणटा. आनी हो रोंटो झाडाक भितरल्यान खाता, भायल्यान कांयच कमून येना. भितरल्यान खावन कोबार करता. हें काम एका दिसाचें न्हय, रोंटो एकाच दिसा लागना. जायतीं वर्सां भितरल्यान तो खाता आनी झाडाक नश्ट करता. म्हाका दिसता न्हू कांय फावटी अशें आमच्याय जिवितान घडटा. घडयेक आमी कांय वायटाक सांपडल्या, जावं फामिलीनी, जावं मोबायला मदें, जावं भुरग्यां मदें. घडयेक कसल्या वायटाक आमी सांपडल्या. हें वायट एकाच दिसान आमकां पाड करीना, भितरल्या भितर आमकां खाता. घडयेक आमचे फामील नश्ट करता, मोबायला मदें फूट येता, एकाच दिसान न्हय. जेन्ना मोबायला मदें एकामेका सवें मोग आसना, जेन्ना ती एकामेकाचो जल्माचो दीस उगडास करिनात, एकामेकाचो मोग करिनात,
हे सगळ्यो वस्तू काजारी जिवीत खान उडयता आनी एक दीस ते नश्ट जाता, मोडटा. पूण हें जावपाक जायतीं वर्सां अशें जातालें भितरल्या भितर, पूण गमन आसलें. जेजू आयज आमकां शुभवर्तमानान सांगता, जरी तर तुमी म्हजें सगळें रिगून रावनात जायत जाल्यार तुमी कातुरलेले दाख वेलीचे फांटे कशे तुमकांय तुमचें नश्ट जातलें. आमी जाणा दाख वेळ एकदां ते फांटे कातरल्या उपरांत कसल्याच कामाचे न्हय. तांचे मोदेर करूंक जायना, कसल्याच कामाक उपकारना, फकत उजान लासून पोलके ते. पूण जेन्ना हेच फांटे दाख वेळीन आसात जायतीं फळां ते दितात. जेजू आयज आमकां उगडास करता, जीं कोण ताच्या उतरान जियेतात म्हणे, जेन्ना देवाचें उतर तांच्या जिवितान आसा, नियाळ करता, तांकां अती फळाबरीच जातलीं. जसो एक जाणार म्हणटा, जेन्ना हांव मागणें करतां हांव देवा कडेन उलयतां. जेन्ना हांव शुभ वर्तमान वाचता देव म्हजे कडेन उलयता. हेंच आमचें सगळें घडूंक आनी आमी जेजू सगळें रिगून रावून ताची कृपा आनी बोल ह्या मिसान आमी मागुया. आमेन. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दीन भासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दीन भासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां ओतमीक दिवून जातलो. सरेस्परा देवा लाडवीक मनान आनी पाखांची दूख धरून तुका बलिदान भेटयता. ते तुका मानता तशें जावं म्हज्या खोटेपणान म्हाका तुमी काळ सगळें म्हज्या पाखांचो म्हाका म्हज्या भावा भयणांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सरेस्परा आमचे बापा, हे पास्क परबेचे समारंभे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योग तुका दिसान दीस भेटोवन आमची असोच सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूंक आनी हे भशेन शासनाच्या संतोशाक आमी पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिवं आसूया. सरेस्परा पवित्र बापा, सोर काली आमी तुका वाखाणून खावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण पावलो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सोर दरबार निरंतरीन गायता तुजे मुखार. व्हडला तुज्या वैभवान मुत्सर्गी तुका जय जय. सरेस्पराचे नामी येता ताका जय. मुत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच भशेन गोश्ट मरण सुसुपेच्या आदी
ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कलराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाळकाचो तिसरो गूट करगोटुया. तुज्या पुरसार आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी फेरांव आमच्या गोनी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरमासो दवरून मिल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमकां मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोरदुथा आनी सर्वकाली तुका मानूल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू खाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणीन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरो माशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली म्हाकाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतान म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसचो. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप कातरी आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप कातरी आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप कातरी आमकां शांती.
हो जेजू देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका बरें क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळ. प्रार्थना. सरेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समरून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयता आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.